प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना कोणूय आमकां भेट दिवंक येता तेन्ना आमची काळजां आनंदात, आमची काळजां संतोशान भरतात. जावं आमची फामिलीची वो आमच्या शेजाऱ्याची वो आमच्या कुटुंबांतली जेन्ना कोणूय मेंबर आमकां मेळूंक येता तेन्ना आमची काळजां संतोशतात. जोर तर मनीस आमकां मेळूंक येता तेन्ना आमची काळजां संतोशतात जाल्यार जोर तर देव आपुणूच आमकां मेळूंक येता तेन्ना आमची काळजां कितलीं संतोशूंक ओ आनंदान भरूंक जाय काय. आयज मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता. जेजूच्या पावलांनी बागियोन फ्रांसीस सावेरा भाशेन भेटे वरवीं मिसांव पाळुया. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक हांव तुमचे बरोबर देवान केल्ले 2 भेटेचेर नियाळ करूंक सोदतां. हे दोनूय भेटेचेर आमी सोर करुया. देवान केल्ली पयली भेट रोचने वरवीं आनी देवाची निमाणी भेट आपल्या पुता वरवीं. हे 2 भेटेचेर आमी नियाळ करुया. दर एके भेटेंत मोगाच्या भाव भयणीनो 3 भाग आसतात. पयलो भाग म्हणजे भेट दिवपी, द विजिटर, द वन हू कम्स टू विजीट. आनी हो भेट दिवंक येता तो जायत आपलेच खोशयेन येता वो आपले खोशयेचे आड कोणूय ताका फोर्स करून ताका धाडटा. हो जावन आसा पयलो भाग, भेट दिवपी. दुसरो भाग म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो भेट स्विकार करता तो, जाका भेटूंक येता तो. आनी जो भेट स्विकार करता ताणें ही भेट स्विकारूंक जाता ओ भेट नाकारूंक जाता. भेट दिवंक येता ताका ताणें आपल्या घरांतलो वो आपल्या मदलो भायर काडूंक जाता. आनी तिसरो भाग म्हणजे दर एके भेटेक एक हेतू आसता, एक मिसांव आसता, एक कारण आसता. आनी हे मिसांवाकूच लागून हो भेट दिवपी आपूण दुसऱ्या सोबें आपलें जिवीत वो आपली आसणें तो परगट करता. हे 3 भाग आमी मोतीन धरुया. आनी हे 3 भाग मोतीन धरून आमी आनीक 3 वस्तू ह्या 2 भेटो जे हांवें तुमकां पयलींच सांगल्यात. पयली भेट म्हणजे देव आपले रोचने वरवीं मनशाकुळाक आपली भेट दिता. आनी दुसरी वस्त आनी निमाणी म्हणजे देव आपुणूच खाली जावन मनशाकुळाक भेट दिता. हे पयले भेटीन जर तर आमी नदर मारता जाल्यार देव पयस कसो आमकां दिसता. देव स्वर्गांतान आसा आनी मनशाकुळाक तो रोचता, आपल्या सोबदान तो रोचता. देव म्हणटा आपल्या भाशेचो आमी मनशाक रोचुया, आपल्या सोयबाचो मनशाक रोचुया. आनी ह्या मनशाक रोचून तो तांकां जशे परी आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत वाचता तो सांजेच्या वेळार देव सदांच खंय तांचे बरोबर पासोयो कशें मारतालो, म्हणजे तो तांकां भेट दितालो. पूण हे निमाणे भेटेंत मोगाच्या भाव भयण आमी कितें आमी पळयता, देव आनी मनीस 2 भाग न्हय, पूण देव आपुणूच मनीस जावन मनशाकुळाक भेट दिता. जशे परी जुवांच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकता, देव सोबद आसलो तो मनीस जालो आनी तो आपल्या घरा आयलो. हे आमी निमाणे देवाचे निमाणे भेटेंत आमी पळयता. देव आपुणूच ह्या संवसारान परगट करता. दुसरी वस्त मोगाच्या भाव भयणीनो, हे पयले भेटेंत आमी पळयता देव मनशाकुळाक संवसाराच्यो सगल्योच वस्तू तांकां दिता. एके भाशेन तो तांकां सांगता तुमी ह्या संवसाराचेर तुमचें राजवटकीपण चलोवयात. तांकां संवसाराचो धोनी करता आनी सगल्योच वस्तू तांकां हातींत, एके भाशेन तांकां कांयच उणें तो करिना. पूण हे निमाणे भेटेंत देव कितें करता काय, जशे परी बागेवन पावलो फिलिपकारांक बरोवन
आपले चिटीन दुसऱ्या आवेस्वरांत सातवे वडींत आमकां सांगता, जेन्ना देव संवसारांत आयलो तेन्ना देवान आपणाकूच खाली केलो. आप रिकामीपण, सेल्फ एम्प्टींग. देव आपणा बरोबर कांयच घेवन येवंक ना, पूण ताणें आपणाकूच खाली करून आपलें समर्पण मनशा कुळा पासत केलें. देवान पळयलें की सगळ्या वस्तून भितर मनशा कुळाक ही कुशालकाय ना. पूण आतां निमाणे फावटी जेन्ना देव मनशा कुळाक भेट दिवंक येता तो आपुणूच रिकामी जाता आनी आपणाकूच मनशा कुळा पासत तो भेटयता. आनी तिसरी वस्त जी आमी पयले भेटेन पळयता, मनीस जेन्ना देव मनशाक सगळेंच संवसाराच्या सगळ्यांचेर दोनीपण चलोवंक तो तांकां आपयता, तो तांकां भेट दिता. पूण मनीस कितें करता काय? मनीस देवान दिल्ले आज्ञाचेर आड वेता. एके भाशेन देवान केल्ले भेटेक तो नाकारता. तूं आमच्या घरा नाका अशें म्हणटा. जशें परी जुआंव आपल्या पयल्या आवेस्वरान म्हणटा, देव संवसारांत आयलो, देव आपल्या घरा आयलो, पूण आपल्या मदल्यान ताका ओळखूंक ना, ताका भायर आयलो. एके भाशेन घरांतलो भायर घातलो. आयचें पयलें वाचप आमकां हेंच कितें सांगता. इसायास प्रवादी जुदेव राजाचेर, राजकारणाचेर तो एक बाकीत करता की तांचें निसंतण जातलें. आनी निसंतण कित्याक ताणें देवाची आज्ञा, जी देवान आज्ञा दिलोली ती पाळूंक नात. आयच्या पयल्या वाचपांत ही उतरां आमी आयकतात. कसलें नोश्टेपण हें! माती परस कुंभाराक आनीक ओदीक मोल ना काय? माती परस कुंभाराक ओदीक मोल ना काय? केल्ले वस्तून आपणाक केल्ले ताचे विशीं अशें म्हणूं येता, ताणें म्हाका करूंक ना. मातयेचें आयदन कुंभाराक म्हणत ताका कांयच समजना. एके भाशेन मनीस आपुणूच देव जावंक सोदता. मनीस म्हणटा देवाक कांयच खबर ना. आमी आमच्या जिविताचें दोनीपण चलोवन ते आपले जिवीत चलतात. पूण निमाणे भेटेंत देव कितें करता काय? जशें पळोवं आनीक एक पावट पावलू फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा, देवान जेजून निमाणे मेरे पुर्यान मोरो पुर्यान देवाक विस्वाशी रावलो. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता तेन्ना, भेटेचेर नियाळ करता तेन्ना आमी कसलो संदेश घेवन आमी घरा परतूंक जाता काय? पयले सुवातेर मोगाच्या भाव भयणो, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांकां जायते गोडेक वस्तू आमी व्हरता. तांकां खुशाल करूंक भुरगीं आसात जाल्यार तांकां चॉकलेटी व्हरतात, व्हडलीं आसात जाल्यार तांकां कोणी गिफ्ट कितें व्हरतात. पूण मोगाच्या भाव भयणो, पयले सुवातेर जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भेटूंक वेता तेन्ना आमी आमकांच दिवंक गरजेचें. जशे भाशेन देवान आपलेंच समर्पण मनशा कुळा पासत केलें. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भेटता तेन्ना आमी आमच्याच जिविताचो एक कुडको कसो दुसऱ्यांक भेटता. मिसावान जेन्ना आमचे पिलाचे पाद्री आयज हे मीस भेटयतात, आमी मिसावान वावर करता तेन्ना आमी आमचो लोक मिसावान चड गरीब, तांचे लागीं जायते फावटी घरांत रावंक पासून उंच तांकां रूफ कसो आसना, जेवंक जायते फावटी तांकां जेवण आसना. आनी जेन्ना तांकां आमी भेट दिवंक वेता तेन्ना ते आमकां मोगाच्या म्हणून एक कुशाल तोंडान ते आमकां स्वागत करतात. कित्याक तांचे लागीं कांयच ना. पूण जेन्ना आमी भेटता तेन्ना घोडेक ते देवाचें रूपकार ते आमच्या जिवितांतल्यान आपल्या घरांत, आपल्या कुटुंबांत ते बाळगितात. अशेंच आमची भेट मोगाच्या भाव भयणो, तुमचे मदें जायतीं गांवची फुडारी आसात, वाड्याची फुडारी आसात. लिजन ऑफ मेरी
आमी जायते फावटी लोकांक बॅट करता आनी समजता घोडे हो आमचो कायदो, पूण कायदो म्हणून न्हू, पूण आमी बॅट दिता तेन्ना मोगान आनी आपस्वार्थीपण पयस करून आमी आमकां आमचेंच समर्पण पयलें करूंक जाय. बागेवन फ्रांसीस शावेरान अशेंच केलें. तो सदांच सांजेच्या वेळार बरयलेले प्रमाणे तो हातांत बायबल पवित्र पुस्तक घेवन आनी एका हातांत बेल घेवन तो सदांच देवाचें उतर परगटूंक वेतालो. एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत तो वेतालो आनी देवाचें उतर तो परगटतालो. तो देवाचें उतर आपुणूच देवाचें उतर जावन तो लोकांक भेटतालो. आनी दुसरी वोस मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी होच उगडास करून होच संदेश घेवन आमी वचुया. जेन्ना दुसऱ्याक आमी भेट दिता तेन्ना आमी आमचें व्हडपण घेवन न्हय, पूण ल्हानवीक जावन, ल्हानविकायेन माणसुकीपणान आमी दुसऱ्यांक भेट दिवंक जाय. जेजू देव आसलो खरो, पूण ताणें आपणाक तेंच सगळेंच खाली करून, आपली पदवी खाली करून मनशाचें रूप घेवन तो ह्या संवसारांत येवन ताणें आमकां सगल्यांक देवाच्या बेसांवांनी ताणें आमकां भरलीं. जर तर आमी दुसऱ्यांक बेसांव जातले जाल्यार आमी ल्हानविकायेन माणसुकीपणान आमी दुसऱ्यांक भेट दिवंक गरजेचें. आयच्या शिव वर्तमानांत मोगाच्या भाव भयणीनो, ते 2 कुड्डे देवाक जेजू कुलो मारतात. दाविदाचे पुता आमची काकलूत कर. आयज तोच उलो आमचो जावं दी. जेन्ना आमी आपस्वार्थीपणान आमचें व्हडपण घेवन आमकांच रिकामी करूंक आमी जेन्ना आमच्या जिवितांत हें उणेंपण आयलां तें देवानूच भरून काडून आमचे दोळे उगडूंक, जशे परी जेजून त्या कुड्ड्यांचे दोळे उगडले, आमचे भावार्थाचे दोळे, आमचे आत्म्याचे दोळे उगडून आमी ल्हानविकायेन माणसुकीपणान आनी आमकांच खाली करून ह्या भेटे वरवीं देवाच्या मिसांव फुडें व्हरूंक ह्या मिसांत बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमकां जोण एकल्याक कृपा आनी बळ आमी मागून घेवया.